आयज स्पेशल मिटींग कॉल केली रवींद्र भवना खातीर ही प्रायमरीली मिटींग इनिशियल स्टेजीसचे ही आयज बैठक आसली. इट वॉज जस्ट टू फेमिलरायज एवरीबडी वीथ वेर इज द लँड, वॉट इज द लँड, वॉट इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लँड आनी बाकीचे आमदार जे आसा पळय बार्देसचे हो जागो खंय आसा तो दाखोवपा खातीर तांकां ऑफिशियली ऑन बोर्ड घेवपा खातीर ही बैठक आपली. आमचे मदीं आसले गोंय सरकाराचे ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, तशेंच फिशरीज मिनिस्टर बाब निलकंठ नळदकर, तशेंच आमचे आमदार बाय दिलायला लोबो, बाकीचे आमदार पावले ना. आमचे मदीं आसले एडवोकेट कार्लोस पेरेरा, MLA ऑफ आल्दोना, आनी 2 आमदार आसले ते कांय कारणां खातीर पावले ना. पूण वी हॅड अ व्हेरी गुड फ्रुटफूल डिस्कशन ऑन द रवींद्र भवन लँड सजेस्टेड बाय दी comunidad of Kuchili village in towards the north of Mapsa along the highway of NH66. आणि मुद्दम सांगू शकता की हो जागो जो आसा इज अराउंड 50 meters फ्रॉम द हायवे. सो मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमी म्हटलां तशें सदांच लोकांक म्हापशाकारांक त्रास जावचे ना. भायले लोक जे येतले म्हापशा रवींद्र भवनाक तांकांय खंय नुकसान जावचें ना. देर इज नॉट गोन टू बी अ ट्रॅफिक जॅम, देर इज नॉट गोन टू बी अ कंजेशन. हायवे वयल्यान डायरेक्ट आमी येवंक शकता, वचोंक शकता. So this is just a conceptual stage and we will continue these discussions further. आम्ही ठरलेलं आसा that we will have a joint meeting again with the Honorable Chief Minister as to move this proposal forward.